दीस सोमार, जुलैची 20 तारीख 2024. पहिले मसाब. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले मसाब. अध्याय 6 वोळ 1 तावन 4 आणि वोळ 6 तावन 8 पर्यंत. सर्वेस्पर सांगता ते ऐका. उठ, पर्वता मुखार तुजो वाद मांड आणि दोंगर तुजी उतरां ऐकूं. पर्वतानो, सर्वेस्पराचो वाद ऐका. पृथ्वेच्या बुन्यादीनो कान दिया, कित्याक आपल्या लोकाविरोध सर्वेस्पराची एक फिर्याद आसा आणि तो इस्रायला कडेन वाद करता. म्हजे परजे, हांवें तुका कितें केलां? हांवें तुका कसले त्रास दिल्यात? म्हाका जाप दी. हांवें तुका इजिप्तांतली भायर काडली, गुलामपणाच्या घरांतली तुका सोडयली. तुका वाट दाखोवंक हांवें मोइजेक, आरोनाक आनी मिरयामाक धाडली. हांव कितें घेवन सर्वेस्परा मुखार वसूं आनी सर्वेस्परा देवा मुखार कसो सरपडूं? ताचे मुखार होम बलयो घेवन वसूं वा एका वर्साच्या वासराक घेवन वसूं? हजारांचे हजार बकरे भेटयले म्हणून आनी तेलाचे 10,000 वाळ वाळयले म्हणून तो प्रसन्न जायत? म्हज्या अपराधा खातीर म्हज्या मलगड्या पुताक भेटूं? म्हज्या पातका खातीर म्हजे कुडीचें फळ ओपून दिवं? मनशा, कितें बरें आनी सर्वेस्पर तुजे कडचें कितें आशेता तें तुका सांगलां. न्यायनितीचें आचरण, विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन खालतेपणान चलप, हांचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 50, 5 तावन 6, 8 तावन 9, 16 BC तावन 17, 21 आनी 23. श्लोक. आपले साल समकण सारकें करून घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. यज्ञ कर म्हजे लागीं करार केल्ले म्हजे परजेक म्हजे मुखार जमो करा. देव आपुणूच म्हूण सुबेदार म्हणटा, देखून मळब तो नितिवंत म्हूण परगडटा. श्लोक. आपले साल समकण सारकें करून घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. तुज्या यज्ञा विशान कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होम बलयो सदांच म्हजे मुखार सडात आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागसोना. तुज्या हिंडांतले बोगटेय म्हाका नाकात. श्लोक. आपले साल समकण सारकें करून घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. तुज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें फुटवता? म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वोंटाचेर कित्याक? तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. श्लोक. आपले साल समकण सारकें करून घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. असलीं तुजीं कर्तुवां आसता. हांव वोगो रावलो म्हणून देवी तुजे सारको म्हूण चिंताय वे. जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता तस्सो म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करून घेता ताका देवाची सडवण हांव दाखयतलों. श्लोक. आपली साल समकण सारकी करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. आज तुमची काळजां धारून करिनाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकयात. अलेलुया, अलेलुया. शुभ वार्ता. सामात्य प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 12 वोळ 38 तावन 42 पर्यंत. तवळ शास्त्रियां आनी फारेजीवा भितरल्या थोड्यांनी ताचे लागीं उलोवन म्हळें, मेस्त्री, तुजी एक खुणा आमकां पळय जाय. पूण जेजून तांकां जाप दिली, खोटी आनी विश्वास भंगली संतत मात्र खुणा मागता. योना प्रवाद्याचे खुणे शिवाय दुसरी खुणा तुमकां मेळची ना. जशें योना प्रवादी 3 दीस आनी 3 राती
माश्याच्या पोटांत आसलो तशें मनशापूत 3 दीस आनी 3 राती भुमीच्या गर्भांत आसतलो. जडतेच्या दिसा निनिवेचो लोक हे संतती सवें उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकारीण करतलो, कित्याक योनाची शिकोवण आयकून तांणी आपली जिणी बदल्ली. पूण योनाप्रास परतो हांगा आसा. जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संततेक सवें उबी रावतली आनी तिका गुन्यांवकारीण करतली, कित्याक सालमांवच्या जागवणेची उतरां आयकुचे खातीर ती अर्दो संवसार पयण करना आयिल्ली. पूण सालमांवप्रास व्हरतो हांगा आसा. देवाचें अवतार हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजून साबार आसऱ्यां केल्लीं, गरजेवंतांक मोग आनी आदार दिवच्या उद्देशान मात्र, प्रदर्शना खातीर वा आपणाक साबासकी मेळाचे म्हणल्या खातीर न्ही. थोड्यांक देवाचेर पातयेचें जाल्यार फारीजेवां परी खुणां आनी आसऱ्यां पळयचें. आमच्या भावार्थाचे दोळे उक्ते दवरल्यार खुणां आमकां सदांच पळोवंक मेळटात. पूण भोव गरजेचीं खुणां वा आसऱ्ये योना प्रवादीचें 3 दीस आनी 3 राती माश्याच्या पोटांत आसून निनिवेच्या लोकांक जिणी बदलूंक कारण जालो. तशेंच जेजू 3 दीस आनी 3 राती फोंडांत आसून आपल्या जिवंतपणा वरवीं मनशाकुळाचे बचावेचें कारण जालो. सालमांवरायाप्रास वर्त्या जेजूची शिकोवण आयकुनी फारीजेव जिणी बदलूंच्या बदलाक ताचे लागीं खुणां मागतात. जिणी बदली नासता खुणां पळोवची खोटी संतत जडतेच्या दिसाक तयार जावं. जिणी बदलूंचें म्हळ्यार न्यायनितीचें आचरण, विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन खालतेपणान चलप म्हणटा मिका प्रवादी.